सावड्ड्या वाठारात वाढपी अपघाताच्या सत्रांक लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। वाठारात अपघातांचे ब्लॅक स्पॉटाकडेन सुरक्षेविशीं उपाय येवजण करची तशेंच अशीर आशिल्लो रस्तो रुंदीकरण करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। 2 दीस पयलीं थडे सावड्डे 2 दुचाकी आनी ट्रकांमदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका तरणाट्याक जीव वगडोवचो पडलो। वाठारांत ह्यान पयलीं अशेच अपघात जावन कांय जाण जखमी जाल्ले। देखून वाठारांत वाडपी अपघाताक लागून थळाव्यांनी आतां हुस्को उक्तायला। रस्ते रुंदीकरण करात तशेंच सावड्डे वाठारात जे अपघाताचे ब्लॅक स्पॉट आसा थंय सुरक्षे विशीं उपाय योजना काडात म्हूण पंचायतीक तशेंच PWDक निवेदन दिल्ले, मात ताचेर अजून लक्ष घातिल्लें ना। तेन्ना आतां तरी संबंधीत प्रशासनान जागे जावन हाचेर लक्ष घालून मागण्यो पुराय करच्यो अशें थळाव्यांनी सांगलां। सावड्डेकार कालचो जो एक्सिडंट जालो तो दुखेस्त खबर, भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। मागीर कोण तरी चूक करता गाडयांची किंवा ओवरटेक केलें हें केलें तें केलें, पूण हांव ह्या हांगाच रावपी आनी म्हाकाय थंय एकदां एक्सिडंट जाला असो की हांव गाडी घेवन फक्त सांगेली कडेन भितर घेतालो जाल्यार फाटल्यान एकट्यान येवन मारली आनी तो असो करून पडलो की तो साल्वार। त्या टायमार फक्त देव पावलो म्हणपाचो की ताका कांय जालें ना आनी चूक म्हजी ना, ताकाय कळ्ळें बाबडे आपल्याची चूक ना, आपली चूक म्हणून। पूण चूक म्हणल्यार कशी आसा, थंय 2 हॉलतां आसा ती सामकी डेंजर हॉलतां आसात आनी ते एक सायडीच्यान आयलो की मुखाल्ल्याक दिश्टी पडना। तो नॉर्मली डेली चलोवपी आसा त्या रस्त्यार ताका खबर आसता, पूण तरी खुबशे अपघात थंय जाल्यात। आतां न्ही ट्रका टायमा वयल्यान कितलेशे अपघात थंय जातात। म्हणजे एक सायडीच्यान बारीकशे हिल कटींग करून रोड वायडनींग करून किंवा थंय बोर्ड लावन, पूण बोर्ड लायले म्हणून फूल सोल्युशन जावचें ना, पूण दुसरे जे भायल्यान पयसल्यान येता ते तरी अलर्ट जातले। आनी थंय रोड सामको अशीर आसा, तो मातसो वाडोवपाची गरज आसा। सावड्डे मतदारसंघाच्या सावड्डे पंचायत एरियेन धडे ह्या वाठारांत हांगा 1-2 दीस पयलीं हांगा एक एक्सिडंट जालो, जो एक भुरगो दाबाळचो जो 24 वर्साचो भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा। आनी ह्या जो पॉयंट आसा हो जो डेंजरस टर्न जो आसा हांगा हो कितलीशीं वर्सां जालो, अजून पळयतात हो स्टेट हायवे जावन आसा। हो रोड डायरेक्ट बेळगांव हायवे, जो बेळगांव रोड आसा आनी आमी पळयतात जाल्यार हांगा अजून पर्यंत बुश क्लिनींग जाल्लें ना। आनी ह्या रस्त्याचे म्हणजे मेंटेनन्स कोण जावं पंचायती करना जावं PWD करना। हांगा खंय तरी हो रोड वायडनींग जावपा जाय आसलो हिल कटींग करून। आमी वारंवार ह्या हेजेर मेमोरंडमूय दिल्लो आसा गांवच्या सगळ्या लोकांचे तर्फे, लोकांनी सायन करून हो पंचायतीक आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा। जशें आमचे एक धड्यार एंट्रन्स आसा थंय हो असो एक डेंजरस टर्न आसा, सो थंय आनी हे सगळे जे हिल जे कटींग आसा, जे डेंजरस टर्न आसा हे खंय तरी हिल कट करून तो रोड वायडनींग करपा खातीर आमी दिल्ले आसा। पूण आयज पर्यंत पंचायत एक एक्शन घेयना, ना PWD एक्शन घेयना। एक त्या स्पॉटार जीव गेल्लो खंय तरी त्या अपघाताक अशें म्हणटा की तो ओवरटेक करतना तेगे जीव, पूण तेजे बरोबर जी जो स्पॉट आसा ती कांय मिटरां दोनूय सायडीन शार्प टर्न आसा आनी जो अपघात घडला ते टर्नार घडला। खंय तरी ते बॉडीन मुखाल्ले जो गाडी व्हेहिकल आसा ती दिश्टी पडना आनी ह्यो गोश्टी हेजे पयलीं घडल्यात। अपघात जाल्ले आसा, थोड्या किरकोळ एक्सिडंट जाल्ले, खंय तरी सायनबोर्ड आसा हांगा, पूण ते खंय तरी झाडां लिपलेले आसा, हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा। आनी खंय तरी हो रोड सेफ करपाक ऑथॉरिटी PDG जे कोण हिल आसा ते खंय तरी रोड वाडोवपाची गरज आसा। हे स्पॉटार खंय तरी बेगीन जे रोडाचे आतां सद्या दिश्टी आसता लायटी सुद्दां काळयल्या सुद्दां आनी रिस्की जाता। त्या जाग्यार खंय तरी आमी सेफ्टी आनी सेक्युरिटी लोकांनी व्हेहिकलाक लोकांक दिवपाची ऑथॉरिटीची गरज आसा। तेजेर बेगीन लक्ष घालपाचें आनी जे लोकांनी ज्यो मागणी आसा स्थानिकांनी सेफ्टी प्रोवायड करपाक त्यो तेणी पुरी करच्यो।